ट्युरिस्ट आसा अशें ना न्हू की ना, पण ट्युरिस्ट अजून पासून जे मोठ्या प्रमाणात येवंक जाय आसले ह्या गेल्या 10 दिसांक ते येवंक ना. म्हणजे क्रिसमस वीक जावन येयलो आनी 2 दिसांनी क्रिसमस, सो ते ट्युरिस्ट अशें ना. ऑक्युपन्सी 45-50% आसा हॉटेलांनी, बट वी आर एक्सपेक्टींग क्रिसमसाचे नेक्स्ट डे 26-27 ट्युरिस्ट येवपाक. बरो व्हडलो इव्हेंट जो गोंयांत जातालो सनबर्न, तो ह्या वर्सा जावंक ना. त्या खातीरूय आमकां ट्युरिस्ट मातशे कमी जातले. अशें न्हू की आमकां फूल ट्युरिस्ट आसतले. सनबर्ना खातीर 1 लाख ट्युरिस्ट जो गोंयांत येतालो, 70-80,000 जो ट्युरिस्ट येतालो ओन्ली फॉर सनबर्न फॉर द 3 नायट्स, तो ह्या फावटी मातसो आसचो ना, म्हणजे कमी जातलो. नेशन वाईड अशी मेसेज केल्या की जे नाईट क्लब तेजेर रेड मारून ते बंद उडयता ह्या हितून, म्हणून असो एक मेसेज केला काय. 4-5 क्लब सील केल्ले आहा. तेंचे फायर सेफ्टी मेजर्साची एनओसी जेन्ना ना, ऑर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी ना, तांकां सील केल्या. आनी स्पेशली एज फार एज फायर सेफ्टी. दुसरे क्लब सगळे ओपन आहा. सो गोवा इज ओपन फॉर ऑल टुरिस्ट, national and international. We are inviting everyone. Please come to Goa and enjoy your holidays. Sir, last question. Every time you used to speak about the taxi issue. This year also has been over, getting over. 3 मिटिंगी जाले तुमकां खबर ना. म्हणजे तुम्ही एकूच मिटिंगी घातल्या, तेजे उपरांत आनीक 2 जाल्या. तेका हांव आसलो. सो CM has said in first week of January he will invite for means to show what the government intends to do on the paper or on the laptop. म्हणजे दाखयतलो तेंकां. This is the way we intend to do, and if everybody agrees, then it will that will be the solution. So we are expecting the solution. टॅक्सी हो विषय सोंपपाक जाय. टॅक्सी जो विषय जो आहा, फायट बिटवीन गोवा मायल्स अँड लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर हॅज टू फिनिश. हो आनीक फुडें वचोंक पारना. नये वर्स स्टार्ट जातानाच हो त्या 15 दिसां भितर हो सोंपपाक जाय विशय, म्हाका अशें दिसता. आनी असेंब्ली येवच्या पयलीं हो विशय खंय तरी एक मिटींग जातली आनी तांकां दाखयतले आनी मागीर नेक्स्ट मिटिंगेक सोंपतलो तो, अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमी 2 मिटिंगी एटेंड जाल्या आनी पॉझिटीव रिजल्ट्स येवपाचो आहा ते.